भाग 5. भारतांत प्रवेश. सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या आदल्या भागांनी आम्ही सान फ्रांसिस शावेराच्या पोर्तुगालाच्या प्रवासाची आणि पोर्तुगालांत सुरवेच्या मिसावाच्या वावराचेर लक्ष घातले. आयज आम्ही शावेराच्या जिविताच्या एका म्हत्वाच्या विशयाचेर खोलायेन पावलां मारतात. ते म्हणल्यार भारतांतल्या गोंयांत ताचे आगमन आनी ह्या भुंयेर क्रिस्तांव धर्म शिपडावपाचो यत्न करतना ताका मेवलोली आव्हानां. शावेराचो भारतांतल्या गोंयांत प्रवेश. पोर्तुगालांतल्या प्रवासान शावेराक गोंय ही एक भारताची ओस्तून देगे वयली एक नामनेची पोर्तुगेज वसणूक ह्या जिवंत आनी संस्कृतीक नदरेन विविधताय आशिल्ल्या वाठारांत ताणें 1540 आनी 2 वर्सां पावलां मारलीं. शावेरान फुडो केल्लीं आव्हानां. गोंयान येतकच शावेराक जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें. ताका सामकेंच वेगळे संस्कृतीक, भाशीक आनी धर्मीक दृश्य पळोवंक मेवलें. परंपरा आनी विंगड समजुतींनी गिरेस्त आशिल्लो भारत देश थळाव्या लोकांक क्रिस्ती संदेश पावोवपाक अडचणी निर्माण करतालो. थळाव्या लोकांच्या सांगाता रावन तांच्यो चालीरिती, भास आनी समजुती समजून घेवपाचो ताणें यत्न केलो. लोकां मदें आदर्श संबंद स्थापन करप हो ताचो मुखेल हेतू आशिल्लो. भारतांत ताचो मुखेल हेतू म्हणल्यार थंयच्या लोकांक क्रिस्तांव भावार्थाची वळख करून दिवप. ताणें क्रिस्तांव भावार्थाचो प्रचार आनी शिकवण सुरू केली. क्रिस्तांव धर्माच्या मुळाव्या तत्वाचेर आनी शिकवणेचेर लक्ष केंद्रीत करून लोकांच्या काळजांत आनी मनांत संदेश पावोवपाचो ताच्या मनांत आसलें. वैयक्तीक संबंद म्हत्वाचे आसा हें समजून घेवन शावेरान थळाव्या लोकां मदें संबंद पोसले आनी विस्वास निर्माण करपाचो यत्न केलो. ताच्या पद्दतीन फकत प्रचार करप न्हय पूण समाजाच्या भितरल्या गरजेवंतांक मदत आनी आदार दिवप हाचोय आस्पाव आशिल्लो. भारतांत शावेराक तोंड दिवपी आव्हानां. भारतांतल्या मिसावाच्या काळांत शावेराक जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें. संस्कृतीक आनी धार्मीक कापडाची, भाशीक आडमेळी आनी थळाव्या लोकांची खोलायेन रुजलेली परंपरा आनी समजुतीक लागून भयानक आडमेळी निर्माण जाल्यो. भारतीय संदर्भा कडेन आपली पद्दत जुळोवन घेवपाचें म्हत्व शावेराक कळ्ळें. थोड्यो चालीरिती आनी परंपरा ताणें मानून घेतल्यो आनी आपल्या शिकवणे वरवीं न्हयच क्रिस्तांव तत्वां पूण लोकांचे संस्कृतीक मूल्यांचेर संबंद स्थापन करपाचो यत्न ताणें केलो. गोंयांतल्या शावेराच्या मिसावाचें दायज. गोंयांत सान फ्रांसिस शावेराच्या प्रवेसान क्रिस्ती धर्म पसरपाची बुन्याद घाली. ताची संस्कृताय ओळखून घेवन आनी क्रिस्तांव धर्म शिपडावपाक ताणें केल्ल्या यत्नाचो ह्या वाठारांत एक परिणाम जावपाची माची तयार जाली. ह्या भागांत म्हजे बरी रावल्ल्या खातीर तुमचे उपकार. येवपी भागांनी आमी भारत आनी हेर प्रदेशांतल्या शावेराच्या मिसावाच्या वावराची आनी क्रिस्तांव धर्म शिपडावपाच्या यत्नांत ताका मेवलोली आव्हानां आनी यश सोदून काडटले. 6वो भाग पळयत रावात, जंय आमी शावेराच्या गोंयांतल्या मिसावाच्या वावराचेर आनी थळाव्या लोकांचेर ताचो परिणाम कसो जालो हाचेर खोलायेन नदर घालतले. देव बरें करूं.